चोर्ला घाटाक राती कडेन एक एक्सिडंट जाल्लो आसा आनी ह्या एक्सिडंटान दोगांक मरण आयिल्लें आसा। मेर्शेच्यान एक फॅमिली विथ तांचे रिलेटिव्स एक लग्नाच्या शॉपिंगाक लागून बेळगांव गेल्ली आणि बेळगांवच्यान जेन्ना ती लग्नाची शॉपिंग बीन करून रिटर्न येताली तेन्ना ती चोर्ला घाटाक जे जांभळीकडे जंक्शन आसा ते जंक्शन क्रॉस केलें आणि ड्रायव्हराचो कंट्रोल गेलो। ती सगळीं जाणां चारूय जाणां जी आसली ती मारुती इको कार जी आसा तितून ट्रॅव्हल करताली आणि ते इकोचो जेन्ना कंट्रोल गेलो ड्रायव्हराचो तेन्ना तिने रोडाच्या भायर गाडी घातली आणि एक व्हडलो एक्सिडंट जाल्लो आसा आणि 14 जाणां इंजर्ड जाल्ली। जेन्ना 108 आनी पुलिसांक ही गजाल कळ्ळी तेन्ना 108 थंय वचून 14 जाणांक सांखळे हॉस्पिटलांत पयली शिफ्ट केली। पयले जे कपल आसले घोव बायला तांकां डॉक्टरान थंयसर डेड म्हणून डिक्लेअर केल्ली आसा आणि बाकीची जी आसा ती सध्या जीएमसीन ट्रिटमेंट घेवप त्याची चालू आसा। 2026 चोर्ला घाटाक हो चवथो एक्सिडंट आणि 4 एक्सिडंट जे आसा ते सेल्फ एक्सिडंट जाल्ले आसा आणि तेतुले 3 एक्सिडंट जे आसा ते फॅटल एक्सिडंट जाल्ले आसा आणि तेतुले 2 जे एक्सिडंट आसा ते मेर्शेचे एक्सिडंट आसा जितून आमकां फॅटल जाल्ले पळोवपाक मेळटा। हाडां इतली उडयता हे कंटिन्यू हांगा चालूच आहा। हेजेर कोण काय एक्शन घेना। आमी ऑलरेडी हेजेर 3 कंप्लेनी केल्या हांगा केल्या ती केल्या ह्या जाग्याचेर थंय वयर त्या सायडीन मेन तो हायवे म्हटल्यार जो बायपास न्यू बायपास जाला थंय ब्रिज रेल्वे ब्रिज क्रॉस करून रायटान एक वयर रोड वयता डोंगराचेर थंय सेम प्लेस आमी 2 कंप्लेनी केल्या मायणा पुलीस स्टेशनार। फाटल्या दिसान तांकां रंगी हात लोकांनी धरलेले आहा। इवन हांगाचे लोकल जे पंच आहा पळय तेंच्यांनी धर तरी पूण ते हे लोक आयकना कशें कित्याक लोक कित्याक हांगाचे लोकल कित्याक वगैरे रावता ते कळना। आनी ही पंचायत जी आहा पळय हांगा गिरदोली पंचायत ही हेंचेर कित्याक एक्शन घेनाका म्हणटा। एवरी टायम आमीच देंवपाचे हांगा तुमी मुखार सरा हांकां दाखया मरे कितें आहा ते हे पळय मरे घाण मरे हे सगळे वयता ते सगळो कचरो हाडां बिडां कोंबडेचे गायेचे सगळे मासाचे कुडके विडके सगळे अशे बिंदास उडयता आनी वयता ते जायते पाटी मरे हो प्रॉब्लेम जाला की आख्ख्या हिंगसो ते थिंगा कुडतोरी पावपासून तेची दोनी वाटेन ते दोंगराचे देखून आख्ख्या गायेची हाड उडयलो हांवें आनी ती हाडां चोय आमगेले थिंगा बीफ माताय ते थिंगा सरपंचागे ते शॉपान तेंका शॉपान शॉप दिला ते इलिगल मारताय आनी सगळे ते हाडां हिंगा आनी तेंका कितले पाट पुलिसान धरल्याय म्हळ्यार ते भिनाय हाड उडयताय ते हातून सांपडताय आतां ते कोल्या मोडेर म्हणटाय तेशी व्हरून उडयताय आतां म्हाका आतां रस्त्यार आमगेले जायतीं गोरवां दिसती कोण तुम्ही म्हजे फाटल्यान पळयतात की गोरवांची हाडां आसात ती खंय तरी दाखयता की हांगा नियर बाय खंय तरी कत्तलखानो चालू आसा सो इलिगली। सो म्हजे फाटल्यान जी पळयता ती कितलीशी गोरवांची हाडां हांगा ओपनली डंप केल्ली आसा ती रस्त्याच्या दोनूय सायडीन पडलेली आसा। ती इतली हाडां आमी आतां नोट केल्यात की अरावंडींग एक 1 किलोमिटर सुमार एरिया आसतली दोनूय सायडीची आनी थंय पळयल्यार जाल्यार सगळी हाडांच हाडां आसात आनी ही हाडां अशी पळयल्यार दिसता कितलेशे दीस हांगा लोक कोण तरी इलिगल कत्तलखानो चलयता तो डंप करता अशें दिसता। हांव सगूण गावडे प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव। फाटलो सप्तकभर गल्फांत सुरू आशिल्ल्या गॅराचे फाटभुंयेर सर्वसामान्य भारतीयांच्या बोल्सांक कातर लागल्या। एलपीजी सिलिंडर म्हारग जाला, नवो रेट असो 14.2 किलोचो घरगुती एलपीजी सिलिंडर देशांत 60 रुपयांनी वाडला। तोच सिलिंडर गोंयांत 75 रुपयांनी वाडला। 867 रुपया फारीक करपी गोंयकार आतां 942 रुपया सिलिंडर घेवचो पडटलो। दिल्ली 913, मुंबई 912, कोलकाता 939 जाल्यार चेन्नई 928 रुपया घरगुती एलपीजी सिलिंडर। पुरू घरगुती सिलिंडर 50 रुपयान वाडिल्लो। 19 किलोचो व्यावसायिक सिलिंडर 115 रुपयान वाडला। 1835 रुपया आशिल्लो सिलिंडर आता 1950 रुपया। दिल्ली 1883, मुंबई 1835 रुपया व्यावसायिक सिलिंडर। फाटल्या वर्सभरात सिलिंडर 300 रुपयान वाडला। मजगती नवे दर शेनवारसान लागू जाल्यात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। See, the thing is that he has not gone there only as a lawyer, but he had gone there with a team of government officers, and therefore whatever act has taken place, it is obstructing justice, and therefore we had requested the investigating officer to add the concerned sections which are serious one. It's a serious offence, old section 353 of Indian Penal Code. So therefore we have requested the PI to take proper action and he has promised. Now the second part is all the lawyers are showing solidarity towards Mr. Vaingankar. The reason is that nowadays there are so many incidents where the lawyers have been attacked by the opposite parties, and which is condemn such attacks, and in future if such attacks are taken place, then we will deal with them very seriously. We are taking up this issue with the Honorable Chief Minister and also with the judiciary and the police. बिल्डरांच्या घशान ही जमीन घालच्या पयलीं सरकारान हेचेर लक्ष दिवचें आनी कोणाची तकली फोडप
कोणाचे मर्डरी जावच्या पयलीं येवं पयलीं हेतून सरकारान लक्ष घालचें आनी आमकां न्याय दिवचो. गळ्यान म्हाज्या सरपळी असो हात मारलो आनी अशी नाक्षी हातीन सरपळी तोडले. सरपळी मेळ्ळ्यो. बॅगूय मेळ्ळ्या काल. ते चोरानच हेले अशें म्हाका दिसता. काय कशें कितें जालें तें आमी नको. लोक खूब पूण जमलो हा. इल्ले गाडयेक थारावले सगळे वाटेक. तांकां दिसलो चोर येवं म्हणून. एका लागून सगळे लोक एक जाण एडवोकेट एक जाण सगळे एडवोकेट एक जाण हेंचेर पयलीं एक्शन घ्या मरे तुमी. एका कोणी खंयच एक बार कावन्सिलान तुमी हें दिला ते आनी लोक किल्लेसान कितें करीत ते आमी सांगूंक शकना. तेन्ना सरकारान हांव मागता स्पेशली सीएमा कडेन हेचेर लक्ष घालचो बारकायेन आनी तेणी आमकां ह्यो न्याय दिवपाचो येवन हांगासर आमकां विजीट करपाचो. एमएलएक आमी मेळ्ळ्या राती आल्लेकाराक. तुमी एमएलएक घेवन या नाल्यार तुमी डेप्युटी कलेक्टराक धाड कोणा कडेन धाडा आनी ह्या जाग्याचो आमचो निकाल तुमी बरे भाशेन लावचो. नाल्यार हो इशू व्हडलो क्रिटिकल आहा. The assistance is the highest ever received in the history of the state and is only the possible due to double engine which has accelerated itself towards the Vikasit Goa 2037 journey. सरकारी खात्यांतल्यान 10 वर्सां व ताच्या परस चड काळ सेवा दिल्ल्या सगळ्या कंत्राटदारी कर्मचाऱ्यांक नियमीत करपाचें धोरण अंदू चालीक लायतले, जेका लागून कर्मचाऱ्याक थकाय मेळटली आनी ताचो फुडार सुरक्षीत जातलो. सगळ्या पंचायतींनी सरकार तुमच्या दारी ही कार्यावळ ह्या वर्सा सुरू करतले. सभापती महाशय, ह्या आर्थीक वर्सा सावन म्हजें सरकार पात्र अनाथ व्यक्तीक सरकारी नोकऱ्यांनी आरक्षण दिवपाचें तशेंच शैक्षणीक संस्थांनी कोटा राखीव दवरपाचोय प्रस्ताव दवरता. गोंयच्या तरणाट्यांक परदेशांत रोजगाराच्यो संद मेळची हाच्या खातीर हांव जीएचआरडीसीत एक खाशेलो सेल स्थापन करपाचो प्रस्ताव मांडटा. जीएचआरडीसीच्या कर्मचाऱ्यांक दिल्ल्या मानधनात सुदारणा करपाचो आनी त्याच्या धोरणांतल्यान ताका कन्फर्म करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटा. अंदू कर्मचारी निवड आयोगाच्या वरवीं आनीकूय सुमार 2,500 पदां भरतले. बालरथ येवजणेत दुरुस्ती करून नव्यो बालरथ बशी टप्प्याटप्प्यान स्कुलाक दितले. गोंयभरांतल्या मध्यान आहार योजना चालीक लावपी अंगणवाडी केंद्रांनी, आदिवासी निवासी वसतीघरांनी आनी सरकारी शाळांनी 10 कोटी रुपया स्वयं खर्चून स्टेट वायज ग्रीन कुकिंग कार्यावळ चालीक लावपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा. दर एक पंचायती खातीर एक बॅटरी उर्जा सांठोवपाची पद्दत आशिल्लो 2.2 मेगावॅट सौर उर्जा प्रकल्प तयार करपाक आधार दिवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा. तशेंच संजीवनी साखर कारखानो परत चालू करपाचें काम आमी ह्या वर्सा सुरू करतले. सभापती महाशय, हांव अंदू वर्सा सावन नवे आयुष खातें स्थापन करपाचें जाहीर करता. ह्या शैक्षणीक वर्सा सावन गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयान MBBS जागाची संख्या 200 वयल्यान 250 करपाचो प्रस्ताव दवरता. गैरव्यवहाराचेर प्रभावीपणान आळाबंद हाडपा खातीर कायदेशीर मापशास्त्र मानकांचें पालन सुनिश्चित करपा खातीर मोबायल प्रयोगशाळा स्थापन करपा खातीर खाशेले वाहन आनी उपकरण स्थापन करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटा. सभापती महोदय, सद्याचे अटल आसरा येवजणेत दुरुस्ती करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा. ह्या येवजणे खाला दुरुस्ती करपाचो 1.5 लाख रुपयाचो दितात ते वाडून 3 लाख रुपया आनी बांदकाम पुनर्बांधणी खातीर मेळपाचे 3 लाखाचे वाडून 5 लाख करपाचो थारायला आनी त्या देखील 15 कोटीची तजवीज केल्या. हा दर योजना सुदारीत करून म्हयन्याक मेळपी मानधन ह्या वर्सा सावन वाडोवपाची हमी हांव म्हाज्या भयणीक दिता. सभापती महोदय, अंगणवाडी वर्कर्स हांचे मानधन 5,000 रुपयांनी आनी अंगणवाडीतले हेल्पर हांचे मानधन 2.5 रुपयांनी अंदू वर्सा सावन वाडटले. 2,500 वाडटले. अपंगत्व आशिल्ले व्यक्ती, लोकोमोटर अपंगत्व आशिल्ले व दीर्घकालीन दुयेंस आशिल्ल्या लाभार्थ्यांक, 75 वर्सां परस पिरायेचे ज्येश्ठ नागरिकांक जेका फेर प्रायस दुकानात अन्नधान्य एकठांय करपाक अडचणी येतात, अशा लाभार्थ्यांक माझे सरकार रेशन कोटा घरगुती वितरण सुरू करपाची प्रक्रियेत आसा. भलायकी सेवा सयत प्रशासकीय मुळाव्या साधन सुविधेचे दर्जो वाडोवपा खातीर ह्या कुशावती जिल्ह्याच्या विकासा खातीर ह्या वित्तीय वर्सा 500 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. कशें तें बजेट केलां 2027 आमी परत भारतीय जनता पक्ष आमचे मुख्यमंत्रीच्या नेतृत्वान परत एक सत्ता येतली आनी म्हाका दिसता प्रोग्रेसीव बजेट बरी बजेट. इट इज अ पिपल्स फ्रेंडली बजेट हे म्हणपाक हरकत ना. खरोच बरो बजेट प्रेजेंट केला ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आनी पिपल फ्रेंडली बजेट आसा. जशें तुमी सांगलां GTDCकूय आमकां ह्या वटी वाडोवन दिलेलें आसा बजेट. कितें आसा 40 कन्स्टिट्युएन्सी आशिल्ल्यो आनी सगळे 40 कन्स्टिट्युएन्सीन डिमांड भरपूर आशिल्ले आनी बजेट कमी आसल्या कारणान सगळीं कामां करूंक पावनाशिल्लीं. पूण होपफुली विथ दीस बजेट पिपल फ्रेंडली बजेट हांवें सांगलां तशें आनी वाडोवन जेन्ना दिला म्हाका दिसता 40 कन्स्टिट्युएन्सीन कितें ना कितें आमकां काम करपाक मेळटलें. तें बजेट एकदम सारकें बरें लोकांक गोर गरिबांक लागून खूब फायदेशीर आहा. आमचे रिहॅबिलिटेशनाचे जे पळय 370 लोक जी घरां तांकां आमी नावार करूंक जाय तीय आमी
म्हाजो मित्र बाब संकल्पय आहा तेज्याय थंयसर MPDच्या हितून थंयसरूय तेंची घरां आसलेली ती आमी तेंच्या नांवार करपाची ह्याच म्हयन्यान आमी सगळें हें केल्लें आसा आनी ऑलरेडी तेंकां आमी दिल्याय बी. प्रमोद सावंत हॅज प्रेजेंटेड अ व्हेरी बॅलन्स बजेट. एक म्हणल्यार अ रेवन्यू सरप्लस ऑफ 1664 crores. फिजिकल डेफिसीट जाल्यार पयल्याच कंट्रोल्ड. ओवरऑल गोंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान ताणें ही हॅज टच्ड अपॉन एवरी पॅरामिटर्स. From the time I have been here as a member of this August House, this is the longest, lengthiest budget. So it is in detail. Chief Minister taking the budget to the next level by understanding the needs of each and every segment of the society. ओल्ड वायन इन न्यू बॉटल बट इलेक्शन इयर बजेट आमकां एक आयपॅड बी दिला म्हळ्यार इलेक्शनचे वर्साक मातशें बोल्सान हात घालूंक लागला सरकार. सगळे कम्युनिटीक सगळे लोकांक सगळे इकॉनॉमीक बॅकग्रावंडाच्या लोकांक अपीज करपा खातीर अनावन्समेंट केल्या. पूण हे अनावन्समेंट गेल्या वर्साचो एक्शन टेकन रिपोर्ट जर तुवें पळयलो जाल्यार टॅक्निकली 50% ऑफ द अनावन्समेंट्स हॅव नॉट इवन बीन वेंचर्ड इन. सो हें करता म्हणलें आनी करप इज टू डिफरंट टॉपिक्स न्ही. आज लोकांक कितें जाय तूं सांगता तें केलोलें. आज लोकांक आश्वासन म्हणून कांयच हें ना. म्हणजे हिंग सांगता तो माउंट एव्हरेस्ट दाखयता तो मोंती दोंगर देखून लास्ट मेळना तसली गजाल त्यो चिप्सा पॅकेट म्हणून फकाणी केल्या आमी जायत गेलें. सो एक खुशालकाय आनी दिसना हे बजेटा वयल्यान बरो बजेट केलो गूड अशें सांगलें तशें सांगलें ना. 600-700 EV कदंबा बस सांगलेल्यो तितून 660 देखून 60 बसीस देखून आयिल्ली ना. सो बजेटाच नंबर सांगले अशें करता तशें करता हेंगे वर्क ऑर्डरूच जायना. बजेट जे मुखेलमंत्री म्हणटा घटमूट बजेट, दिस इज झूटमूट बजेट. 3,400 crores across 31 departments. That is a big fraud. सरकारान 2025-26चो इकॉनॉमीक सर्वे रिपोर्ट सभाघरा मुखार दवरलो. तातूंतल्यान डाटा मेळ्ळा तो असो. गोंयची 2025-26ची अर्थीक तूट 2,826 कोटींचेर पावल्या. सरकाराक खंय 2025-26 वर्सा अदमाशेक 22,703 कोटींची येणावळ. गोंयची 2023-24ची GDP 97,838 कोटी आशिल्ली, सुमार 14% वाडली. 2024-25चो पर कॅपिटा इन्कम अदमाशेक 7,09,000. ह्या आर्थीक वर्सा गोंयांत खंय सुमार 1,08,00,000 पर्यटक आयले. 1,02,00,000 देशी जाल्यार 5,18,000 विदेशी पर्यटक. मोपा मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर 2023 सावन 1,40,00,000 प्रवाशी देंवल्यात. 97,000 विमानांनी यो वच केला. PWD, GSIDC, वीज, WRD सारकेल्या साबार खात्यांचे 3,054 प्रकल्प सुरू आसात. 7,532 कोटींचे प्रकल्प, 60 प्रकल्प पुराय जाल्यात. केंद्राकडल्यान 1,405 कोटींचे इंटरेस्ट फ्री रीण घेतला. दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणेचे 1,23,00,000 लाभार्थी जाल्यार गृह आधाराचे 1,27,000 लाभार्थी. 447 कोटी मोडल्यात. एक पेड माँ के नाम मोहिमेखाला 2,19,000 मायज झाडां लायल्यात. स्टार्टींग बरें जावचें म्हणून बजेट सेशन बी सांगला. तुमचो ब्रीफ रिपोर्ट 12वो सेशनाचो अपलोड जावंक ना. सो यू आर नॉट अप टू डेट. द रूल 68 आय मूड अ एडजर्नमेंट मोशन अबाउट मीरा बागाच्या WRDच्या बंदाराच्या इश्यूचेर जे सरकार कशेंच तांकां आयकून घेना तो इश्यू घेवपा खातीर हांवें एडजर्नमेंट मोशन मूव केला. तुमी ताजेर डिसिजन दिवचें आनी सरकारान क्लियर येवपाची गरज आहा. कित्याक 20 दीस जाले, 20 दीस वाडून गेले, 20 दीस वाडून गेले, अजून तुम्ही काही करना. 20 दीस जाले गरजेक पडटलें स्पीकर सर. असेंब्ली उलोवंक शकना ते असेंब्ली उलोवप इकडे अरेस्ट कर. सॉरी जाता की आपण येता कितें ते असेंब्ली जर बोवाळ करा म्हणजे कितें तर उडा भितर असेंब्ली उलोवपाचो ताका अधिकार ना. हांगा उलयला कशें
ते पळयात हे असल्या पद्धतीत आतंकवादी प्रवृत्ती क्रिएट करपाचो निर्माण करता सर. अरे तुम्ही असली गुळयो मारपाक लायतले. अरे तुम्ही अशा पद्धतीचे हाडूंक लायता पयलीं तुम्ही प्रवृत्त करतात लोकांक. शहर असा ताका तुम्ही डिसिजन दिवपाक उलोवपाक दिना. असले गजाली हांव खपत घेवचो ना. क्वेश्चन आवर आसतना हांवें नांव घेतले शिवाय आनी हांव उलयले शिवाय कोण जो उबो रावतलो न्ही ताका आन्सर दिवचो ना. I move a breach of privilege that this situation should be inspected but thoroughly interrogated. 27 वर्षांत आम्ही अशें वर्तन सभागृहात पळोवना. तर घेवन हाडून तर हांगा सभापतीचेर आनी बाकीच्यांचेर मारिल्ले जालें कितें हो प्रश्न अजांतरी उरता. आज जे जालें पळय न्ही तो ताचो अतिरेक म्हणजे वी आर पुटिंग प्रेसिडेंट्स इन द हाऊस आनी इन पब्लीक. लक्षात घेयात हे अशें करून जिखूंक शकनात. Honorable member of the opposition has to realize that he cannot threaten the speaker you cannot talk in this language, and speaker sir, you need to take a decision and give us a ruling on this behavior on the what has happened in the assembly before we start the proceedings. विजय बाब बस हे गरजेची गोष्ट आहे. विजय बाब बस झाल्या नाल्या बनाना रिपब्लिक असेंब्लीन बी जातले. म्हाका खूब हेची म्हायती आसा. म्हाजी पेक्षा म्हायती चड कोणाक ना. हांगा सभागृहात आयिल्ले लोकांक घेवन पयले हांव उलयला. पयले ऑपोजिशन जातालें आनी त्या लोकांक घेवन माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन आनी माननीय WIT मिनिस्टरा कडेन हांव गेला आनी लोक सावड्डे मतदारसंघाचे ते तेंची घरां बिरां बुडची तांकां नुकसान जावचें अशें खंयच्याच सरकाराचें आनी म्हाजें स्वताचें मत ना. प्रेजेंटेशन मी करपाक सांगलां हांवें डिपार्टमेंटाक. माननीय मंत्र्याक रिक्वेस्ट केला तुमकांय आपयतले तुमी पळया आनी मागीर उलया. 4 भगत सिंग आमच्या गोयचे जे असेंब्लीक जे अरेस्ट केल्या जोपर्यंत ते 4 भगत सिंगांक सोडना हे लोक हांगसरल्यान हालची ना. हे आमी स्टँड घेतलेलो आसा. जर तुम्ही रिलीज करना जाल्यार फाल्यां 100 भगत सिंग तयार जातले हे तुमकां हांव आतांच शिटकावून दिता. आयज आमकां हे पुलिसांनी हांगा हाडल्या पळय तेचेर दाखोवन दिला हे सरकार हुकुमशाहीचेर चलता. गांवां लागून पुलीस सल्लेले कडेन आसा तेन्ना म्हाजी भुरगीं बाळां ल्हान आसा. आयज 25 दीस आमच्यान नोंदना जाले तेन्ना आमी ते भुरग्यांची एक्झाम चलता. हेजो म्हागे मांव बरो नासता घरान तांकां गुळी दिवची पडटा तरी आमचो गांव हो सगळो फुट्टा. आमकां मत मागता आमी टेररिस्ट दिसता तुमकां. ही गोंयची आतां सगळी गोंयकारांच बी टेररिस्ट म्हणटा हांगसर. तेंच्या हातीन ते बोर्ड पळयतना दिलो काय म्हणून पयलीं आमकां दिसता. पयलीं आमी तांकां वळखीत आसतना टेररिस्ट नाशिल्लीं आतां टेररिस्ट जालीं. आतांच कित्याक कळ्ळें तर हे तेंचे बंधाऱ्याचे सगळे उगडे जातले म्हणून ते आमकां टेररिस्ट म्हणटा काय कितें. मुख्यमंत्र्याच्या नदरेक हाडून दिवपाक सोदता की हे भारतीय जनता पार्टीचेच कार्यकर्ते. बुथाचेर अध्यक्ष म्हणून सुद्धा त्यांनी काम केला. मुख्यमंत्र्यान फ्लोर ऑफ द हाऊसार सांगले की ते टेररिस्ट आणि असेंब्लीन ते गन घेऊन येवपाक शकता म्हणून. दुसरो सुधीर ढवळीकर सांगता ते फातर घेऊन भितर येतले म्हणून. म्हणजे हाजो अर्थ कितें की गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यान फ्लोर ऑफ द हाऊसार एडमिट केले की लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्ली आसा. लॉ अँड ऑर्डर इज गॉन फॉर अ टॉस. मुख्यमंत्र्यान रिजायन जावचे. जर तर मुख्यमंत्री फ्लोर ऑफ द हाऊसार सांगता की लोक फाल्यां गन घेऊन असेंब्लीन येतले. वी कंडेम दिस ऍक्ट वॉट द भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केला तो आम्ही हाजो निषेध करता आणि मागता ह्या सरकाराकडे की तांकां ताबडतोब रिलीज करचे आणि हो जो प्रोजेक्ट आसा तो स्क्रॅप करचो. आयज हे बीजेपीन दाखोवन दिल्ले की सध्या भारतान कोण ब्रिटिशार आसा पळय ते तांकां टेररिस्ट म्हणून स्वताचेर भारतीय जनता पार्टीन आपणाचेर मुकुट घेतिल्लो आसा की ते ब्रिटिशर. आता तांणी नाव चेंज करपाचें ब्रिटीश जनता पार्टी म्हणून. जाल्यार दक्षिण गोंयचो SP संतोष देसाई कितें म्हणटा तें आयकुया. ना ते तशी ऑफेन्स बिसेस तशी काय ना. तांकां प्रिव्हेंटीव म्हणून तांकां सांगलें तूं बसा म्हणून टेंपल आपण वॉलंटरी ते बसीन बसले आनी येयले. ते कितें आसा तें आमी करतले. कायद्या कितें बसतात तेंच करतले. कायद्या सोडून कांयच करचें. Can the Honorable Minister table the exact clause under a national credit framework or any government of India notification that mandates 1,100 instructional hours, and if so, such clause exists, what legal and academic basis does the state fix this figure, and how exactly does it connect to the earlier 1,200 learning hours stated in this house? Exactly, it is an institutional hour in the classroom. It is an 1,100 hour is the institutional hour, and 100 additional hour is for the other curriculum activity, including all the activities. If the government cannot provide a breakup of 1,200, and if detailed record keeping was earlier not maintained, how are schools measuring these compliances today?
स्पीकर सर, टाइम टू टाइम म्हज्या डायरेक्टरेट ऑफ एड्युकेशन ह्या डिपार्टमेंटा कडेन सर्क्युलर इश्यू केल्या डिटेलान म्हणजे मायन्युटली जाय जाल्यार हांव ते सर्क्युलरूय जो आहा तो आसत जाल्यार हांव तो हावजाचेर दवरपाक लायता. सेल करिक्युलर फ्रेमवर्काच्या प्रमाणे आमी 1100 अवर्स ह्यो आमी तांकां सिलेबस आनी बाकी टायमींग घालून दिला. 100 अवर्स ज्यो दिल्या ह्यो स्कुला खातीर दिला. तांच्यांनी इनोव्हेशन आसतलें, टेक्नॉलॉजी आसतलो, आपापल्या परींनी वेगवेगळ्या स्कुलांनी अकॉर्डिंग टू द स्टुडंट्स ते वेगवेगळ्यो एक्टिविटी अशा पद्दतीच्यो घेता. The government should admit, Honorable Chief Minister, please admit that the school start policy today is premature and is on a wrong academic footing. Jenna already 1045 hours are happening in the old system. You require 955 hours plus 245 of other learning hours. Why are children, because of put and sent in the month of April? हे तुझ्या जुना सिस्टमात करून जाता. 568 स्ट्रक्चरल ऑडिट ऑफ द गव्हर्नमेंट स्कूल आम्ही कंप्लीट केला आणि उरल्या अप्रॉक्सिमेटली 302 गव्हर्नमेंट बिल्डिंगचे ऑडिट कंप्लीट करपाच्या या महिन्या भितर आमचो पीसी ते स्ट्रक्चर सेफ आहे. 302 मध्ये सेफ आय थिंक भुरगीं आहे आणि सध्या आम्ही प्रिलिमिनरी वचून पळयला ह्यो स्ट्रक्चर सेफ आसा. स्पीकर सर, आम्ही ज्याची टेस्ट करपाक जाय अशी नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्ट एनडीटी ही 9 गव्हर्नमेंट स्कुलाची केल्या. त्याखातीर आमकां गरज आसा जाल्यार ती स्ट्रक्चरल ऑडिट 100% सगळ्या स्कुलाच्या हांव कंप्लीट करता. एक म्हयन्यानो विदिन अ मंथ. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी 2026-27 या आर्थिक वर्षाचो अर्थसंकल्प मांडलो. या अर्थसंकल्पात मादेईच्या कळसा बंडोरा प्रकल्पाचो उल्लेख, कर्नाटकातल्या उत्तर कर्नाटकातील पाण्याची समस्या सोडोवपा खातीर तसेच मादेईच्या पाण्याचो योग्य वापर करपा खातीर कळसा बंडोरा प्रकल्प खूप महत्त्वाचो. या प्रकल्पाक केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाची तसेच नॅशनल वायल्डलायफ बोर्डाची परवानगी मेळपा खातीर गेल्या 2 वर्षांपासून आम्ही सतत प्रयत्न करतात, मात्र अद्याप तेका परमिशन मिळना. आम्ही यापूर्वीच या प्रकल्पाचे काम कंत्राट दुसऱ्याक दिल्ले आसा. हे परमिशन मेळ्ळ्या उपरांत आम्ही बेगीतल्या बेगीन काम सुरू करू शकता असे या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांनी स्पष्ट केला. कर्नाटकसून प्रुडंट खातीर प्रमोद पोंडे. काम आधीचे मातशे बरें जावं ना. सबस्टँडर्ड जाल्या उपरांत इमर्जन्सी येता तशी इमर्जन्सी आयले तर ती इमर्जन्सी ताजें कितें तरी सोल्युशन काडपा जाय न्ही. तर ते सोल्युशन काडपाक इमिजिएटली टास्क फोर्स कमिटी इज एक्टींग ऑन इट. तें जातलें आनी प्रॉपर कला अकादमीचें काम पूर्ण जावन ती आस तशी करपाचो आमचो मानस आसा आनी तशें जातलें. रिपोर्ट परत दितले की केन्ना? आमची कितें प्रॅक्टिकल क्वेरी आसा न्ही, ती क्वेरीज आमी तांकां विचारल्या, ती क्वेरीज ते सॅटिस्फाय करतले. स्टेजीचो इश्यू काडलो पळय न्ही, स्टेज तेजे कितें म्हणटात की आतां काम केल्या नंतर वयर सकयल आशिल्ली का? ना आता हो प्रॉब्लेम आताचो. सो काम केल्या नंतर स्टेज वयर सकयल जालें म्हणटे. आता काम केला पळय ते सब स्टँडर्ड आसा, ते आता प्रूव्ह जाल्ले आमी आसा. तेच सांगता. सो फाल्यां सकाळी समजा ती स्टेज आता अनबॅलन्स जाल्ली आसा, थंय कितें जर एक्सिडंट जालो जाल्यार मागीर कितें त्या प्रमाणे रोखडीच तेजेर एक्शन आमची सोमारा सुरू जातली. सो एक गोष्ट आता आमकां आमी एश्युअर केल्या ह्या टास्क फोर्साच्या माध्यमांतल्यान की हे फुडें जें काम जातलें पळय न्ही तेजी गॅरंटी आमकां मेळपाक जाय. त्या खातीर IIT चेन्नई सारकी रिस्पॉन्सिबल हे संस्था ही आता हितून इन्वॉल्व जाल्ली आसा. आतां फक्त तेणी सांगलां तें सारकें जावंक ना म्हणून. आतां तें कितें कोणें सारकें जावंक ना तें डीप डायव इन्व्हेस्टिगेशन ते करतले आनी तांकां कळटलें. हेजे अर्थ कितें, कोणें 40 वर्सां आदीं कितें बांदलेलें तें 40 वर्सां चल्लें. हेणी आतां बांदून दिलां तें 1.5 वर्स सुद्दां चलना. ऐका येता काय नाही ऐका आणि फिक्सिंग नका तुमचे हे डिस्कन्स्ट्रक्शन हे आणि मारपाचं मला शणपण होतात आता ती नाही करून जाईल कळलं. ऐकलं सावंत ऐकतं एक आणि एक मारपाचं आता शणपण नोटीस बी काय ना नोटीस बी काय ना रे काय घालता नोटीस बी हात दाखल मारा किती काय कसली इन्स्पेक्शन करता तू कसलो सायड इन्स्पेक्शन इलिगल कन्स्ट्रक्शन कोणी दिल्ली कंप्लेंट दिल्ली निलेश पटेकर. हां मागीर कंप्लेनंट प्रेझेंट ऑथॉरिटी रायटर सदन वांयगणकराची. ओके मॅडम तांकां एक्सप्लेन करताली कितें प्रोसिजर सायड इन्स्पेक्शनाचो. सायड इन्स्पेक्शन करता करता तेंच्या दोगांचे ती पार्टी आनी हेंचे कडेन झगडी जाली.
एक्सप्लेन करताले हांव ताका प्रोसिजर आमचो कसो आतां इलिगलाचो हां इन्स्पेक्शन प्रोसिजर ताका सांगता सांगता तो गेलो ताका मारपा लागलो कोण तो पूण हांव वळखना हांवें विचारलेलें विचारता तो मदीं तोंड घातलें ताणी आनी तो उलयता उलयता जालें सांचे फायटींग जाली म्हणजे गेलो तो मारपाक ताका कोणाच्या अगेन्स्ट आशिल्ली कंप्लेंट स्टीफन फर्नांडीस मागीर ती पार्टी आसली ना ती पार्टी ती पार्टी नासतना तुम्ही कसो पंचनामो करतात आमी काय करू ना आमी ताका फक्त प्रोसिजर एक्सप्लेन करताले ताका एक्सप्लेन करता करता तो गेला ताका मारले ताका बिकॉज सर आज परिस्थिती अशी जाल्ली की लॉ अँड ऑर्डर म्हणते कॉलॅप्स जाल्ला आतांच एक न्यूज आयला की सदानंद वांयगणकर म्हणून एक एक्टिविस्ट इन्स्पेक्शनाक गेलो धारगळ इन्स्पेक्शन इन फ्रंट ऑफ BDO हे ते ताका लोकांनी एथिस्ट मारलो गुंडा हाडून सारखे पुलिसे फुडें लोकांक मारूंक मेळटा ही नविदाद